नमस्कार. देव बरी सांज दिवं. आवाज रेडिओ 99.8 FM कोंकणी उलय लंडन फुलोय. हांव मारियानो लुकास दिनीज. गांव पालोलें काणकोण गोंय सद्याक आसता UK. आज हांव तुमच्या मुखार एक म्हजी कविता सादर करतां. पूण पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा बाब आर्जे रोकवाज, बाय बिहुला वाज आनी सर आले बेग. आज तांणी म्हाका ही एक संदी दिली ही म्हजी कविता तुमच्या मुखार सादर करूं. तर आयकात म्हजी कविता देश म्हजो. देश म्हजो. दास्ती विणे झाडार बसोन स्वादीक गायन करतना कसलीच तांकां आडखळ नासता. सगळ्यांक मेकळेपणां तांची गायनां आयकोन सगोट खोशेन भरता. मुक्ती देसांत सुकणीं सांज सकाळ गांव गाजयता. देशाचे वडील सगळ्यांक सोत उलोवंक शिकयता. अहिंसाची बरी शिकवण आनीक जाणविकाय दिता. सगळ्यांक सदांच देव धर्माक मान दिवंक सांगता. वायटाक सांपडल्यार अडचण्यो सुटाव्यो करता. देशाचे भुंयेर भक्ती पुजारी जल्मले. देशवाशांक मोय मोगा एकवटाचे पाठ शिकयले. धर्मा मदले भेदभाव पयस करूंक लायले. सगळ्यांक देशाचे भाव मानूंक समजायले. देशांत उदेंतेक सुर्या उदेता. दक्षिणेक सुर्या म्हावळोन उदकांत बुडटा. म्हज्या देशांत पवित्र उदकाच्यो नदयो व्हांवता. नदयेचे उदकान जिन्सावार सुपीक पिकावळ काडटा. वरुश दर्या गाजयता आनी दाट रानां परमळटा. बागांनी तशें मळांनी फुलां फलां रसरसता. सैनीक देशाची राखण करता. शेतकारी माणकां मुतयां पिकयता. देशांतल्यो सोबीत वेळ्यो वाटसुऱ्यांक तिपकयता. महावीर आनी पंडितांनी जल्म घेतला. खेळगड्यांनी खेळा मळार जैत मेळयला. कलाकारांनी बरी कला करून रंगमाची रंगयला. दोपूट देण्याचो भारत म्हजो देश संवसाराक गाजला. दोपूट देण्याचो भारत म्हजो देश संवसाराक गाजला. देव बरें करूं. कोंकणी उलय लंडन फुलोय.